नमस्कार. गोवा टॉप 25 च्या ह्या बुलेटिनान हांव संजना हंजुनकर तुमकां येवकार दिता. नदर मारया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर. मल्टीलेवल मार्केटिंगाचो व्यवहार केल्ल्याचो टपको लावन ईडीन एमवे कंपनीक बरोच दणको दिला. देशव्यापी कारवाय करीत ईडीन मुंबईतल्या बँक व्यवहारा सयत वट्ट 757 कोटी 77 लाख रुपयांची कंपनीची मालमत्ता जप्त केल्या. 411.83 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता जाल्यार 36 बँक खात्यांतल्या 345.94 कोटी रुपया ईडीन जप्त केल्या. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण पिरामीड रचणुके वरवीं देशभरात वट्ट 5.5 लाख वितरक एजंटाच्या माध्यमांतल्यान उत्पादनांची थेट विक्री करपाच्या नांवा खाला बंदी आशिल्ल्या मल्टीलेवल मार्केटिंगाचे व्यवहार एमवेन केल्ल्याचे लक्षांत आयले. ग्राहकांक उत्पादनाची थेट विक्री केली जाल्यार मेळपी घसघशीत कमिशनाचेर गिरेस्त जावपाचे सपन एमवेन दाखयल्ले. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन फातोर्डा स्टेडियमाक मंगळारा सकाळी अचकीत भेट दिली. ह्या वेळार मैदानाचेर नितळसाण नाशिल्ल्यान तो चाळवलो. कोच वेळार येवंक नाशिल्ल्यान कोचाक सस्पेंड करपाचो आदेशूय तांणी दिलो. मैदानाचे साधन सुविधेची जतनाय घेवपाक नेमिल्ल्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष कामार ना म्हूण गोविंद गावडे अधिकाऱ्यांचेरूय फोग काडलो. फुडल्या 15 दिसां भितर गोंयच्या खेळा मळाचो रोड मॅप तयार करपाचो आदेशूय आपणे अधिकाऱ्यांक दिला अशी माहिती ह्या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या. गोंयच्या विजेच्या उणावाचो प्रश्न उक्त्या बाजारांतल्यान वीज विकत घेवन सुटावो करतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान म्हणलां. हे विशींचो प्रस्ताव हांव मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन मांडटलो अशेंय ताणें म्हणलां. गोंयाक सध्या 125 ते 150 मेगावॉट विजेचो उणाव जाता. विजेच्या उणावाक लागून राज्यांतल्या उद्देगाचेर परिणाम जाता असो हुस्को गोंय उद्देगीक संघटनेन सरकारा कडेन उक्तो केल्लो. दत्तगड बेतोड्या फाटल्या 15 ते 20 दिसां सावन डेंग्यूच्या अदमाशेक 10 दुबावित दुयेंती सांपडल्यात. स्थितीचेर नदर दवरपा खातीर फोंड्या मुळाव्या भलायकी केंद्रा वतीन विविध उपाय येवजण्यो केल्यात. सोमारा थळाव्या पंचायत मंडळा वांगडा वाठाराची पळोवणी करून लोकां मदीं डेंग्यू संबंदीत जागृताय केली. टँकरांतल्यान पुरवण जावपी उदक चड दीस सांठोवन दवरिल्ल्यान डेंग्यू पातळपाची भिरांत उक्तायतात. दुधाचो दर प्रति लिटर 4 रुपयांनी वाडोवपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. 4 रुपयांतल्यान 2 रुपया शेतकारांक जाल्यार 2 रुपया गोवा डेअरीक मेळटले. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी ही माहिती दिली. सुधारीत दराची कार्यवाही करपाचो निर्णय प्रशासक घेतले. दुधाचो दर वाडोवचो असो प्रस्ताव गोवा डेअरीन सादर केल्लो. उण्या फॅटाचें दूध 50 रुपया लिटर आसा ते 4 रुपयांनी वाडून 54 रुपया जातले.
साळ न्हंयचे शिमेर दर दिसा सुमार 15,063 पूज्य 46 किलोलिटर दर दिसा घाणयारे उदक सोडटात अशी माहिती मेळ्ळा. वेवस्थीत साण उदकाची वेवस्था नाशिल्ल्यान हे उदक न्हंयेत सोडटात, ताका लागून व्हड प्रमाणात प्रदूषण जाता. वेर्णा, नुवें, माजोर्डा, सेरावली, वास्को, कारमोर्ना, असोळणा, केळशी आनी आंबेली ह्या वाठारांतल्या लोकांक घाणयारे उदक सोडपाक वेवस्था नाशिल्ल्यान ते लोक घाणयारे उदक न्हंयेत सोडटात अशें कळटा. म्हज्या सांखळे मतदारसंघा वांगडा राज्यांतल्या प्रत्येक घरांत एक तरी तरणाटी स्वावलंबी आत्मनिर्भर जातनात आनी हेरां खातीरूय एक रोजगार निर्मिती करची हें म्हजें सपन आसा. हे खातीर खुबश्यो येवजण्यो राबयतलो. ताका लागून युवांनी पिरायेन सहकार्य करचें. सरकार तुमकां साथ दितले अशी खात्री मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. सांखळे रवींद्र भवनांत शेनवारा सकाळीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या जनता दरबारांत जनतेच्यो समस्या प्रश्न आयकून घेतल्यो. आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण गोंया खातीर प्रत्येक विभागांत व्हड संद आसा. खुबश्यो येवजण्यो आसात. कांय नव्यो येवजण्यो राबयतले. भाजीपालो, दूध उत्पादन, नुस्तें उत्पादन, कोंबड्यो पाळप, शेती बागायती, फुलां फळांचे बागेंची निर्मिती, हस्तकला, कॅटरिंग अशा सगळ्या मळांचेर गोंयांत पुरायेन स्वावलंबी जावपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मयेचो आमदार प्रवीण शेट हाणें काल गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो. गोंयच्या शेतकारांक प्राधान्य दितलो तशेंच गांवठी भाजयांची चडांत चड पिकावळ घेवपाक शेतकारांक उर्बा दितलो. सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो तांचे मेरेन पावयतलो अशें गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण शेट हाणें अध्यक्षपदाचो ताबो घेतकीर पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. सोमारा दनपारच्या 3 वरांचेर दाडाची वाडी दारगळ हांगा आंब्याच्या आनी काजीच्या बागायतीक अचकीत उजो लागिल्ल्यान सुमार 2 लाख चौखण मिटर क्षेत्रांत आशिल्ल्यो काजी आनी आंबे लासून गोबर जाल्यो. काजीचो हंगाम आशिल्ल्यान शेतकारांचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जालें. सुमार 25 वर्सां कश्ट करून उत्पन्न केल्ले काजी आनी आंबे एका खिणान लासून नश्ट जाले. दारगळ हांगा स्पोर्ट्स सिटीचें काम चालू आसा. थंयच्यान हो उजो लागला आसूं येता अशें थळाव्या शेतकारांनी सांगलें. देशांतल्या कोरोना दुयेंतीचे संख्येत 90% वाड जाल्या. ताका लागून कोरोनाच्या आनीक एक ल्हार येतले हे विशीं हुस्को उक्तायतात. फाटल्या 24 वरांत 214 कोरोना दुयेंतींक मरण आयलां. हातूंत केरळांत 212 मरणांची नोंद आसा. जाल्यार 2183 नवे दुयेंती सांपडल्यात. सध्या देशांतल्या सक्रिय कोरोना दुयेंतींची संख्या 11,542 इतली जाल्या. गोंयांत आयतारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. आयतारा 6 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली. आयतारा 319 चाचण्या उपरांत 6 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 4 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.43% आसा.
गोंयांत टायगर रिझर्वाची गरज ना. राना मंत्री विश्वजीत राणेच्या ह्या विधानाचेर विरोधी पक्ष नेतो मायकल लोबोन खर टिका केल्या. वाघ केन्नाच मायग्रंट नासतात. पुराय रान जनावरांचेच. ताका लागून गोंयांत टायगर रिझर्व नाका अशें म्हणप चुकीचें थारता अशें लोबो म्हणटा. वेवस्थीत तरेन पळोवणी आनी अभ्यास करून टायगर रिझर्वाचो विचार करपाक जाय अशी मागणी मायकलान केल्या. फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन गृह आधार येवजणेचे पयशे लाभार्थ्यांक कित्याक मेळूंक ना हाची जाप विरोधी पक्ष नेत्यान सोमारा समाज कल्याण खात्याच्या संचालकाक भेट घेवन विचारली. लोकांचे पयशे आडोवन दवरूं नाकात अशेंय ताणें म्हणलां. सरकाराक लोकांचे पडिल्ले ना काय कितें असो प्रश्नूय मायकलान ह्या वेळार केला. गृह आधारा वांगडा समाज कल्याण खात्याच्या हेर येवजणीचे पयशे ज्येश्ठ नागरीक, विधवा बायलांक तशेंच हेर लाभार्थ्यांक मेळूंक ना असोय आरोप मायकलान केला. पाचशे चौखण मीटर जमनीत G+2 चे बांदकामाच्या परवान्या खातीर आतां PDA वा TCPन फावटी मारपाची गरज ना अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकार परिशदेंत जाहीर केले. TCPच्या वळेरेंत आशिल्ल्या आर्किटेक्ट्सांक आतां ही परवान्याची कागदपत्रां सेल्फ एटेस्ट करपाची मेकळीक दिल्या. 21 दिसां मेरेन एकादो परवानो मान्यताये बगर उरल्यार ताका मान्यताय मेळ्ळ्या अशी समजुपांत येतले अशें राणेन ह्या वेळार सांगलें. तशेंच हे विशींच्यो सगळ्यो प्रक्रिया ऑनलायन जातल्यो आनी लोकांक ताच्यो फायली खंय मेरेन पावल्यात हें आतां घरा बसूनच कळटलें हें राणेन ह्या वेळार स्पश्ट केलें. युक्रेनांतल्यान परत घरा आयिल्ल्या भारतीय विद्यार्थ्यां आनी पालकांनी राज्यांतल्या विद्यापीठांत शिक्षण पुराय करपाक मदत करपाची वेवस्था करची अशी मागणी केंद्र सरकारा कडेन करीत जंतर मंतर दिल्ली हांगा आंदोलन केलें. युक्रेन MBBS स्टुडंट्स पालक संघटनेच्या 18 राज्यांतले सुमार 500 परस चड विद्यार्थी आनी पालक ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. आमच्या भुरग्यांक युक्रेनांत जाल्ल्या गॅराक लागून शिक्षण सोडून परतून येवचें पडलें. सरकारान ज्या तरेन युक्रेनांतल्यान आमच्या भुरग्यांक भारतांत हाडून तांचो जीव वाटायल्लो तेच प्रमाण तांच्या फुडाराचोय विचार सरकारान करचो अशें जमिल्ल्या पालकांनी मागणी केली. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोगान 4 मार्चाक अधिसुचोवणी जाहीर करून परदेशी वेंचकी पदवीधारक जांची इंटर्नशीप झुजाक लागून लांबणेर उरला तांणी इंटर्नशीप भारतांत येवन पुराय करूं येता अशें सांगलां. ह्या एका वर्सा भितर मडगांव होलसेल नुस्तें मार्केटाचें नूतनीकरण करपाचो निर्णय नुस्तेंमार खात्यान घेतला. नुस्तें मार्केटाची बिल्डींग बांदपाच्या कामा खातीर जून 2018त बुनयादी फातर बसयल्लो. मात इतकें आसून हें काम हुमकळून उरिल्लें. ते उपरांत आतां मार्केटाचें काम पुराय करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ह्या बिल्डिंगेंत कोल्ड स्टोरेज तशेंच हेर म्हत्वाच्यो अत्याधुनीक सुविधा आसतल्यो. तशेंच 13 कोटी रुपया खर्च करून हो मार्केट प्रकल्प उबारतले. नुस्तें मार्केटाच्या बिल्डिंगेचें बांदकाम GSIDC करतले.
एप्रिलाक आंबेडकर जयंती, 15 एप्रिलाक गुड फ्रायडे शेनवारा आनी इस्टर संडे ह्या निमतान सरकारी कर्मचाऱ्यांक सेगीत 4 दीस सुटी आशिल्ल्यान पर्यटकांनी आनी थळाव्यांनी दर्यादेगेर मजा करपा खातीर व्हड्या प्रमाणात गर्दी केल्ली. सुटयेच्या ह्या काळात दर्यादेगेचेर वट्ट 12 पर्यटकांचो जीव वाचोवपाक जीवरक्षकांक यश आयला. हातूंतले पाळोळे दर्यादेगेर 8 जाणांचो जीव वाटायलो जाल्यार कोलवा दर्यादेगेर एका थळाव्या तरणाट्याक जीवरक्षकांनी वाचयलो. तशेंच दूधसागर, बागा आनी कलंगूट ह्या दर्यादेगेर लेगीत पर्यटकांचे जीव रक्षकांनी वाटयले. पणजेचे फामाद नॅशनल थिएटर ह्यान फुडें पणजेन दिसचें ना. हे थिएटर 1935 वर्सा सुरू केल्ले. थिएटराचो धनी आनी पणजे महापालिके मदीं ह्या थिएटरा विशीं आशिल्ले कबलात नोव्हेंबर 2005 वर्सान सोंपले. ते उपरांत नॅशनल थिएटर बंदूच आशिल्ले. थिएटराची वास्तूय सामकी बाबत परिस्थिती आशिल्ली. आतां हे थिएटराक मोडून थंय नवीन वेवसायीक बिल्डींग उबारपाचो निर्णय पणजी महापालिकेन घेतला. हे खातीर नॅशनल थिएटराच्यो आतां पणजेकारां कडेन उरतल्यो त्यो फकत यादीच. गरमी वाडली तशेंच लिंबूचें मोल लेगीत वाडलां. गरमेन लिंबू सोडा पिवपाक चडशे लोक पसंत करतात. सध्या लिंबू 10 रुपयाक एक ह्या प्रमाण विकतात जाल्यार मध्यम आकाराचो प्रमाण 5 रुपयाक एक विकतात. पणजेन हॉटेलांत 40 रुपयांक मेळपी लिंबू सोडा 50 रुपयांक एक ग्लास ह्या प्रमाण जाला. जाल्यार रस्त्या कुशीक आसपी गाड्यांचेर लिंबू सोडा 30 रुपया वयल्यान 35 रुपयांक विकतात. लिंबू सोडा सोडले जाल्यार लिंबूचो उपेग उसाचो रस तशेंच खानावळींनी जेवणाच्या वेगवेगळ्या जिन्नसाक तशेंच फास्ट फूड तशेंच हेर खाणाचे जिन्नस करपाक उपेग करतात. लिंबूचें मोल वाडिल्ल्यान गोंयकार बेजारल्यात. लिंबू उपरांत टमाटाचें मोल 10 रुपयांनी वाडलां. ते खातीर टमाटां आतां 40 रुपया किल जाल्या जाल्यार लसूण 140 रुपया किल जाल्या. खेळां मंत्री गोविंद गावडेन मंगळारा सकाळी मळकर्णे आनी सांग्या मैदानाक अचकीत भेट दिवन मैदानाची पळोवणी केली. ह्या वेळार सांग्याचे आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. सांग्या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्साचे बेगोबेग नूतनीकरण करतलो तशेंच खेळां मैदानाचेर गरजेच्यो सगळ्यो खेळपा खातीर साधन सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत अपघात जावन मरण येवपी मनशांचें प्रमाण उणें जावचें हे खातीर रेस्क्यू मोहिमे खातीर 2 हेलिकॉप्टरां विकत घेवपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार दवरला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत ह्या 2 हेलिकॉप्टरांचो उपेग करतले तशेंच मोठ्या कार्यावळी वेळार येरादारी खातीर तांचो उपेग करतले. गोंयांत 2019 ते फेब्रुवारी 2022 मेरेन 750 भिरांकूळ अपघातांची नोंद जाल्या. हे शिवाय गोंय वैजकी महाविद्यालय तशेंच म्हापसा आनी मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत हेलिपॅड बांदचे असो प्रस्ताव लेगीत पुलिशेन सरकाराक दिला. गोंयांत सुमार 80 लाख पर्यटक येतात तशेंच गोंयच्या भूगोलीक रचने खातीर बऱ्याच वेळार एक्सिडेंटा वेळार ॲम्ब्युलन्स वेळार पावूंक नाशिल्ल्यान मनीस मरतात. गोंयांत एक्सिडेंटाच्या प्रमाणात जावपी वाडीच्या फाटभुंयेर हेलिकॉप्टर घेवपाचो प्रस्ताव दवरला अशी माहिती गोंय पुलिशेच्या येरादारी विभागान म्हणला.
बायणां आनी कुट्टरेंतलीं शेतां अवकाळी पावस आनी वाऱ्याक लागून इबाडिल्ल्यान शेतकाऱ्यांचें बरेंच लुकसाण जालां. थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड ह्या सगळ्यांची पळोवणी केली आनी ह्या लुकसाण जाल्ल्या शेतकाऱ्यांक मजत करपाचें उतर दिलां. तशेंच शेती खात्याक जाल्ल्या लुकसाणी बाबत रितसर अर्ज करचो अशेंय कळीत केलां. तशेंच आपूण शेत आनी सैम राखून दवरपा खातीर वावुरतलो अशेंय ताणें ह्या वेळार म्हटलें. बारा ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांच्या लसीकरणाक दिवचले बरो प्रतिसाद मेळटा. कोविडा पासून सुरक्षा मेळची म्हूण भुरग्यांक लस दितात. दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राच्या कार्य वाठारांत आतां मेरेन सुमार 70% भुरग्यांनी पयलो डोस घेतला. दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राच्या कार्य वाठारांत येवपी शाळांतल्या मेळून 1576 भुरग्यांक लस दिवपाची मोख भलायकी केंद्रान दवरला. लस घेवपाक बरो प्रतिसाद मेळटा. आतां मेरेन 1000 परस चड भुरग्यांनी पयलो डोस घेतला. पयल्या डोसा वांगडाच सोमारच्यान दुसरोय डोस दिवपाक सुरवात जाल्या. आतां मेरेनचो प्रतिसाद पळयत जाल्यार लसीकरणाचें लक्ष्य पुराय जातलें असो विश्वास भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकर हाणें उक्तायला. मादय तशेंच मोले अभयारण्यांत वाघ आशिल्ल्याचे पुरावे आसात. मादय अभयारण्यांत 3 जाल्यार मोले अभयारण्यांत 3 वाघ आशिल्ल्याचे सिद्ध जाला. फाटल्या 12 वर्सांत गोंयांत 5 वाघांक मरण आयले. वाघ सुरक्षीत आसात अशी स्थिती ना. उरिल्ल्या 6 वाघांक वाटोवपाची गरज आसा. हाचे खातीर हांव सरकाराक पत्र बरयतलों अशें पर्यावरण मोगी प्रोफेसर राजेंद्र केरकार हाणें सांगलें. 2009 वर्सा एका वाघाक मरण आयिल्लें. हाचे उपरांत 2020 वर्सा गोरवां खातीर 4 वाघांची हत्या जाल्ली. मादय तशेंच मोले अभयारण्यांत पट्ट्याचे वाघ आसात. सगळी कडेन पट्ट्याच्या वाघाचो आंकडो उणो जाला अशें प्रोफेसर राजेंद्र केरकार हाणें सांगलें. गोंयांत वाघ ना, वाघ भायल्यान येतात ह्या भलायकी मंत्र्याच्या उलोवप्यांक लागून पर्यावरण मोगी तशेंच लोकां मदीं खवदळ निर्माण जाला. गोंयांत बिबट्याचो आंकडो मात वाडत आसा. ते भायर गोंयांत परतून वाघाचें सर्वेक्षण जावपाचें आसा. 3 मे मेरेन मस्जिदी वयल्या लावड स्पीकर काडपाची शिटकावणी राज ठाकरेन दिला. लावड स्पीकर काडूंक ना जाल्यार मस्जिदी फुडल्यान हनुमान चालीसा सुरू करतलो अशें विधान परतून एकदां राज ठाकरेन केलां. ते खातीर महाराष्ट्रांत सध्या राजकीय वातावरण बरेंच तापलां. 5 जुनाक अयोध्या राम मंदिर भोंवणीचेर वयतलो अशी माहिती राज्य ठाकरेन दिला. जाल्यार युवा सेनेचो अध्यक्ष आदित्य ठाकरे हो लेगीत मे म्हयन्यात अयोध्या राम मंदिराची भोंवणी करपाक अयोध्या वतलो अशी माहिती शिवसेनेन दिला. ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर राज ठाकरे हो मुद्दम जावन धर्माधर्मांनी झगडे लावपाचें काम करता असो आरोप काँग्रेस आनी राष्ट्रवादीन केला. नवी दिल्लीत 2 समाजां मदल्या झगडे उपरांत महाराष्ट्रांत कायदो आनी सुवेवस्था कडक केल्ली आसा. वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो वल्लभ सामंत हांच्या हजेरेन वीज खात्याचे उपस्थानक 1 विभाग 5 दिवचल गोंय हांणी लायनमॅन डे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. सगळ्या लायनमॅनांचो ह्या वेळार तांच्या कारकिर्दी खातीर भोवमान केलो. ह्या वेळार सहाय्यक अभियंतो देवेंद्र कारापुरकर, विनोद दोंड, रामचंद्र मुद्रास, रामचंद्र च्यारी तशेंच कनिश्ठ अभियंते रामा सावंत, दीपक केरकर, साईश सातोर्डेकर, अक्षय पाळणी, अमय गोवेकर, सूरज मातोंडकर आनी विजयिनी देवूळकर ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.
गोवा टॉप 25च्यो ह्यो खासा खबरो हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.